जबाबदारी स्वीकारली ती आपण किती गरजेचं आहे म्हणून तर टाइम दिला आणि प्रत्येकान आपले बायन पळोवपाक करूच तयारी केली तशेंच ओनू करुया आणि कितें करपाक जाय अशें म्हणटा कारण कितें आसा ही जी आयची बैठक आसा पळय ती फक्त डिस्कशना परत एक घेवया परत घेवचीच पडटली नाजाल्यार म्हापसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आज नगराध्यक्ष शुभांगी वैंगणकर यांनी आपल्या चेंबरात सगळ्या म्हापसातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची एक बैठक आपयली आणि या बैठकीत त्यांच्यानी अनेक विषयांचेर चर्चा केली आणि या चर्चेंतून त्यांच्यानी सगळ्या गणेशोत्सव मंडळांक एक विसर्जना खातीर एक वेळपत्रक तयार करचो असो निर्णय घेतला. त्याचबरोबर विसर्जनाक एक 2 मनशांनीच वयचे अशें सांगलां. सार्वजनिक गणेशोत्सव सुद्दां त्यांच्यानी 4 ते 6 ह्या वेळार विसर्जन जावचें अशें आजच्या बैठकीक थारलेलें आसा. आणि जो पुरो निर्णय घेतलेलो मिटिंगेक तोच निर्णयाची अंमलबजावणी ह्या वर्सा सुद्दां करचे अशें नगराध्यक्षांनी आजच्या बैठकीक थारलेलें आसा. आणि तेंचे बाकी माटोळीचें म्हण सामान पार्किंगची व्यवस्था ह्या गोष्टींचेर सुद्दां नगराध्यक्षान सांगलां की फुडली जी बैठक जातली त्या बैठकीक सविस्तर आमी करता. आणि एक नगराध्यक्षान अपील केला की सगळ्या म्हापशेच्या जनतेन तांकां सहकार्य करचें जेणे करून जो कोवीड जरी आयज आमच्या गोंयांत कमी जालो असो म्हटलो तरी हो कोवीड पूर्णपणे सोंपलेलो ना. त्या खातीर कोविडाची जी तिसरी लाट आसा ही तिसरी लाटेक म्हापशेकार त्या तिसऱ्या लाटेक बळी पडच्यो न्ही ह्या खातीर नगराध्यक्षान जी आजची बैठक घेतल्या आणि ह्या बैठकीक तेंच्यांनी सविस्तरपणे मार्गदर्शन केलेलें आसा. आणि सगळ्यांनी ह्या ऑफिशल्स आणि सगळ्या गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका त्या ठिकाणी मांडली आणि तेंच्यांनी संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करतले अशें सांगलेलें आसा. गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळाची 11 ऑगस्टाक 27 व्यवस्था मॅनेजिंग ट्रस्टींची बैठक झाली आणि या बैठकीत निर्णय घेतला गेलो की यंदाच्या म्हापसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा आपलो 60वा वर्सो म्हणजे हिरक महोत्सवी वर्ष साजरे करता. आणि हे 60 इयर्स असल्या कारणान गणेशोत्सव जो वर्ष पद्दती प्रमाणे अनंत चतुर्दशी पर्यंत साजरो करपाची जी पद्दत आसा त्या पद्दतीक आमी खंयच खंड करची न्ही. आणि जो सरकार आमकां SOP दितले त्या SOPचे काटेकोरपणे पालन करून हो म्हापसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ साजरो करचो असा निर्णय जाल्लो आसा. आणि दर वर्सा आमी जी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आसता म्हणजे आमी कोल्हापूर आसात जे मुंबय आसात अन्य जे महाराष्ट्रांतसून जे आमी वेगवेगळ्या भागातले सांस्कृतिक कार्यक्रम हाडटात ते ह्या वर्सा आमी कार्यक्रम करचे ना. आणि गणेश उत्सवाचे दर्शन हे सगळ्यांक खुले आसतले. प्रत्येक येणाऱ्या भक्तांक त्या तोंडाचेर मास्क आसचे ते सॅनिटायज आसतलो तो सॅनिटायजर वापर करचो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून प्रत्येकाने दर्शन घेवचें अशें गणेश उत्सव मंडळाची एक भूमिका आसा. आणि ह्या भूमिकेक संपूर्ण गणेश भक्त आमकां सहकार्य करतले अशी अपेक्षा आसा. तुम्ही मिटींग घेतली कितें डिसायड केलं? आयज आमी चतुर्थीच्या निमित्तान आयज वार्षिकच्या प्रमाणे आयज आमी हांगा बैठक घेतली. सो त्या बैठकीक आपले कलेक्टर पोलीस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट आणि आपले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या सगळे हांगा आयज हजर आसले. तशेंच आमचे वांगडी कावन्सिलर तशेंच आमचे इंजिनियर बाप METO आणि आमदार मातशे CMA बरोबर मिटींग आसा त्या कारणान ते आतां हांगा ना. पूण ही जी आज आमी मिटींग घेतली ती फक्त सजेशनां घेवपाक. सो आमची आनी एक मिटींग जावपाची आसा आमदारा बरोबर आणि ती फायनल जातली. आज म्हाका हांगा सगळ्या डिपार्टमेंटांनी बरे पैकी आपले विचार मांडले. देवस्थानांनी बरे पैकी विचार मांडले. आयज आमी कोवीड जरी ना म्हटले जाल्यार कोवीड आसा कोवीड ना अशें म्हणू शकना आणि कोवीड हे वाडूं शकता. त्या खातीर आमी SOP पाळून गव्हर्मेंटाची जरी आमकां SOP येवंक ना जायत जाल्यार आमच्या भितर आमी डिसायड केल्लें आसा की आमी येणारी चवथ आसा ती थंडपणे शिस्तपणे करतली. त्या जाग्यार जी गरजेच्यो वस्तू आसा आनी गरजेचें कितें आमकां
करपाक जाय ती त्या प्रमाणे आमी आमच्या हेच्या प्रमाणे आमी थरयतली आनी त्या प्रमाणे आमचे थरलेले आसा. सार्वजनीक गणपती आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की आमचे कार्यक्रम संस्कृती अशे जातात ते जावचे ना, पूण आमचे 11 दीस 10 दीस जे गणपती आसा ते दवरतले आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे मान्य करून घेतलेले आसा. तशेंच फोक बी आसा ते व्हडल्या प्रमाणेन जावचे ना आनी लोकांनी आपले जीव राखचो. त्या प्रमाणे गणपतीचे विसर्जन करतना किंवा चवथीची आमी तयारी करतना व्यवस्थीतपणे पाळून SOP पाळून स्वताक जीव वाचून स्वताचो प्राण वाचून आपल्याक हे सगळ्यो गजाली करपाक जाय, ते करूंक जाय. आनी त्याच प्रमाणे आमी म्हटलेले आसा POPचे गणपती करपाचे न्हय. शक्यतो आमी प्रयत्न चालू आसा, लोकांनी ताका प्रतिसाद दिवचो, तेंको दिवचो. तशेंच आमी हें म्हटलां की वर्ल्ड वायज आमचे टायम ठरयल्लो आसा. पोरू जे वर्ल्ड वायज प्रमाणे टायम ठरयल्लो आसा त्या प्रमाणे वर्ल्ड वायज तशेंच गणपतीचें विसर्जन जातलें. आनी सार्वजनीक गणपती आसा ते आपल्या ठिकाणी जे तळे बी आसा त्या हितून सार्वजनीक गणपती बी तशे पावयतले. तशें आमी म्हापश्याभर 8 स्पॉट केल्ले आसा आनी काणक्याचो एक वेगळो घेतलेलो आसा. सो 9 स्पॉट आमचे हांगा अंदू आसा गणपती विसर्जनाचे. आनी तशेंच आमदारान म्हटलेलें आसा की पोंड जे आसा जे बोडगिनी आमी करता पोरू पासून केल्ले आसा ते सुद्दां पोंड आमचे थंय आमी आमदारा मार्फत करतले आनी बरोबर कावन्सिलर. तशेंच 2 स्पॉट आसा, खोर्ले 1 स्पॉट आसा. तशेंच अशे 8 जाग्यार आमचे स्पॉट आसा पळय त्या जाग्यार विसर्जन जातलें. माटोळेचो बाजार, माटोळेचो बाजार आसा पळय तो आमी सेकंड म्हणजे कशें आसा, थोड्यांचे शॉपवाल्यांचें म्हणणें कशें आसा की आमकां गिरायक जायना, तुमी पोरू सगळे भायर व्हेले त्यामुळे आमकां खूब लॉस जाले. सो ते विचार घेवन आमी ते आजून थरूंक ना, पूण आमचे थरपाचें आसा. सो तेंचोय विचार करपाक जाय, कारण आमी पळयता की 2 वर्सां जालीं हे कोविडाचो प्रमाण भरपूर वाडलेलो आसा. सगळ्यांक आपले धंद्याची सामके कमी प्रमाणान तेंचे धंदो चाललेलो आसा, सर्विशी गेल्ली आसा आनी खूब टंचाई जाल्ली आसा हे 1.5-2 वर्सां. त्या खातीर कितें तरी उपाय काडपाचें थरलेलें आसा. कारण कशें आसा, भायरूय आमकां करपाची गरज आसा, कारण म्हापश्यां हें व्हडलें मार्केट आसा आनी त्यामुळे सगळे चडशे न्ही शॉपिंगेक आनी माटोळीचें सामान म्हापश्यां व्हरपाक येता. तेन्ना आमकां ती बी काळजी घेवन 1-2 स्पॉट आमकां भायर जाता जाल्यार शक्यतो पळयतली, ना जाल्यार चड करून भितरूच आमी माटोळीचें सामान वेवस्थीत तयारी करपाची थारलेलें आसा. न्ही जावचें ना अशें नाच, पूण कशें आसा प्रत्येक जर हो प्रत्येकानी जर आपलो विशय आनी आपूण कशें विकप आनी आपणें कशें रावप, मास्क घालून सॅनिटायझर घालून या डिस्टन्स दवरून ह्या प्रमाणे जर करता जाय जाल्यार तितलें म्हाका कठीण. तशें म्हणून पूण ऑथॉरिटी म्हणून तुमी मातशें कितें एक ठाम निर्णय घेतलो जाल्यार बरें जाता की लोक मागीर त्या टायमार आयकना आनी कंजेस्टेड जाल्यार पयलींच बाजारांत दाखे वाटेन सगळें गर्दी जाता, गर्दी पडटा आनी माटोळी मार्केट इन मार्केट जाल्यार खूब वेळ कंजेस्टेड आसता. बरोबर आसा, हो विशय तुमचो म्हाका जाणवता आनी आमी जाणा की आमचें ल्हानशें मार्केट पूण सगळें कितें एकत्र आसा आनी हें खरें दिसता की खंय तरी टंचाई जातली अशी, पूण मार्केटांतले शॉपवाल्यांचें म्हणणें आसा की आमकां खूब लॉस जाल्ले आसा. त्या खातीर कितें तरी करून तुमी म्हापसा भितरूच दवरचें शक्यतो. कारण कशें आसा आमचें मार्केट म्हणजे कशें आसा, सगळे वस्तू आमकां थंय मेळटा, एक वस्तू घेतली की दुसरी वस्तू घेवपाक वयता. म्हणून ते लोकांचें म्हणणें की आमकांय थोडे फार कितें तरी फायदो जातलो, त्या खातीर तुमी थंय करचें अशें तेंचें एक म्हणणें आसा. पूण तेचेर आजून विचार जावंक ना, आमी बसून उलयतली. हे सजेशनां जाय म्हणून आयज मिटींग घेतलेली आसली. सो सजेशनां घेतलेली आसा. आतां कितें तें आमी विचार म्हणून परत एक फावटी मिटींग दवरतली, तेन्ना तुमकां कितें तें सामकें सांगता. म्हणजे माटोळे वांगडा तुम्ही इतर रेडीमेड गारमेंट बी तेंकां अलाव करतले तुमी तो का फक्त माटोळे आसतले? तेच न्ही, म्हणजे कशें आसा माटोळी भितर दवरची असो एक
सगळ्यांचो एक सोप्यावाल्यांचो एक दुकानवाल्याचो एक हे आसा की माटोळी दवरची. आतां माटोळी दवरतना तुमी जे म्हटलां न्ही की इतर वस्तू जे हांवें पयलीं सुरवातीक म्हटलां पळय, ह्या वस्तूक लागून ही वस्तू घेता त्या वस्तूक लागून ती म्हणजे तांकां एक गिरायकाचो एक तांकां हें कशें संदी कशी त्यामुळे विचार करपाचे आसा तेजेर आणि त्या प्रमाणे करतले. दर वर्सा कितें जाता माटोळी बी बसतात आनी आमचे जे पारंपारीक माटोळीकार येतात तांकां ते जागो मेळना. ना पारंपारीक कशें आसा हे आतां आयडेंटिफाय बी करपाक जाय न्हू, ते शक्य जायना. हे बाबा ते आनी हे अशा रितीन जायना. तरी आसतना पळोवया, विचार करूया तेजेर. पार्किंगचो विशय आशिल्लो तो कितें तुमी फेस करता? पार्किंगाचो तुमी विशय पळयता आमचे मार्केटान म्हणजे म्हापसान तरी खूब टंचाई आसा. ज्या पद्दतीन आमकां पार्किंग जाय पळय तशें आमच्या म्हापश्यान ना. पूण तरी आसतना एक 2 पॉयंट आमच्या लक्षान येयल्ले आसा. जे पयलीं ओल्ड आजिलो आसले पळय तेज्या कुशीक जागा आसा ती थोडीशी जागा आमी आयज साफ करपाक पळयता आनी थंय थोडेशें पार्किंग करूंक पळयता. दुसरें आमकां चर्चीचें बी पार्किंग आसा आनी सरावंडींग कितें आसा पार्किंगचो विशय आसा ना म्हटल्यार तो सॉर्ट आवट करता. मातशें करपाक जाय आनी मातशें डिफिकल्टू आसा. करुया पार्किंगाचें कितें जाता तें.